नमस्कार. विश्व कोंकणीचे यूट्यूब वाहिनींतू प्रसार जावतसला या विशेष कार्यक्रम CA साधक या कार्यक्रमाक आमगे सगळे वीक्षकांक हांव स्वागत सांगता. या पटी जाल्लेल्या CA परीक्षेंतू आमगे समाजाचे अनेक विद्यार्थ्यांनी उत्तीर्ण केलेलं आसा. तशें आसतना तांकां सोदून काडून तांगेलो भासाभास करचे आशयेने या कार्यक्रम प्रारंभ केलेलो आसा. आमगेलो आजी आसची कारकळ गांवांची वर्षा विशणे. वर्षा तुके कार्यक्रमाक स्वागत सांगता. हांगेल विशयारी सांगची मुंजलारी हांगेल आनू वरदराय शणै हांनी युनायटेड इन्शुरन्सांतू डेव्हलपमेंट ऑफिसर जावन काम करून आतां रिटायर्ड जावन आसची. हांगेली अम्मा सविता विशणे हांनी वेंकटरमण महिला मंडळीचे प्रेसिडेंट जावन आसची. वर्षा एक मस्त प्रतिभावंत चिल्ली. ही भारी बुद्धंती म्हणून सांगत. ही SSLC PUC आणि BCom पदवींतू अति उन्नत श्रेणी मेळणू तेरगड जाल्लेलो आसा. CAचे CPT हांनी सेल्फ स्टडी करून तेरगड जाल्यांची. मागीर इंटरमिडिएट आणि फायनल परीक्षा ग्रुप वाईज जावन बरोवन त्यावेळी एक अटेम्प्टांतू उत्तीर्ण केलेलो आसा. त्यानंतर हांनी E-फायनान्स म्हणून कोर्स केला. हांनी मस्त पेपर प्रेझेंटेशन्स विंगड स्पर्धांतू कॉलेजा असताना भाग घेतिले आसा. हिंदुस्थानी वोकलांतू तरबेती घेवन मस्त कार्यक्रमांनी दिला. वर्षा तुका विश्व कोंकणी तर्फेन स्वागत आणि मस्त अभिनंदन सांगतेस. थँक्यू. आता तू आर्टिकलशिप जावचे फुडेची CA पदवी मेळ्ळी तुका. तुगेल्या CA आर्टिकलशिप एक्झाम बरोवन रिझल्ट तरी कंप्लीट जाल्ले. तशें तू हे सगळे तुगेल्या CA जीवन ऑफिसान तूची स्पेंड केला म्हणून सांगत. तशें आसतना तू CA तरबेती घेतिले ऑडिटर जावन आशिल्ले CA प्रभास कुमार. हांगेल कसले भूमिका जो रोल आशिल्लो की तुगेल्या जिवनांतू? वय ताणें म्हाका मस्त सपोर्ट केला. म्हळ्यार शिकतना म्हाका कसने एक क्वेरीज आसल्यार क्लासेस रिलेटेड हांव तांगे लागीं कन्सल्ट केल्यार ताणें म्हाका सोल्युशन दिता आशिल्लें की एक वेळा पुरो सब्जेक्ट घेवं नाका 1 by 1 वच म्हणून. आनी आर्टिकलशिप बिगिनींग देखून स्टार्ट करी शिकच्याक म्हणून म्हणलां तांणी. आनी वर्क रिलेटेड म्हाका खंयचे एक शिकूंक म्हणून आश आसल्यार तांणी केन्नाय लिमिट्स घालनी. इमिडिएटली म्हाका त्या शिकूंक चान्स दिला. सो तांणी म्हाका सपोर्ट केला म्हणून. तुगेल्या BCom जावतना CA इंटरमिडिएट जालेल की BCom जातरी CA इंटरमिडिएट हांव BCom अशी BCom फर्स्ट इयर आसतना हांव CPT एग्जाम्स दिल्या. हांव म्हळ्यार अशी एक दिवन पळोवया म्हणून दिलेलें. तें क्लियर जात की ना अशीची सेल्फ स्टडी करून दिलेलें. त्या पास जालें. ताज नंतर हांव इंटर करचें प्लॅन नाशिल्लें. मागीर गोपी सरा लागीं त्रिशा क्लासेस सांगता ताणें म्हाका सरान तांणी म्हाका गायड केलें लायक आनी मुखार कशें करेत म्हणून. हांव तशी BCom जाली कुडले इंटराक तांगे लागीं कोचिंगाची आमकाली. सो मे 2019 हांव फर्स्ट ग्रुप दिल्लें आनी फर्स्ट अटेम्प्टार क्लियर केलें. तशें 8 एग्जामिनेशनांतू इंटर क्लियर जालें. म्हळ्यार पुराय तुका 60 पेशी चड मेळ्ळा. ह्या एक बारी लायक मार्क्स बारी खुश जाल्ले आयकून. आता तुका CA इंटरमिडिएट करतना तू कोचिंग वता म्हणून आयकली. तशें तू कोचिंग वचूका जाल्यार तुका तुगेल कारकळ गांवांत तू आशिल की ना म्हणून गोतना. तू त्रिशा म्हळ्यार तू विंगड गांवांत वचून कोरना सुका. तशें विंगड गांवां वतना ताज्यो तू शिकवण ताज्यो तू कॉलेजा वचचे ताज्यो ऑफिसा वचचे त्या पुराय कशी बॅलन्स करून घेवं येता म्हणून आमगे वीक्षकांक सांगूक आशिल्लें. हांव इंटर क्लियर केले नंतर ऑफिस जॉईन जालेलें फर्स्ट ग्रुप जाले नंतर. सो म्हाका ऑफिसाचे बॅरियर्स कसले नाशिल्ले. सकाळी 6:45 रेडी जावन हांव बसाक वचूंक आशिल्लें. मागीर थंय 8:30 8:15 क्लास स्टार्ट जाताले. तशी फर्स्ट आमकां 4 o'clock सोडताले. मागीर 7:30 8 घरा येता 9 वरेन जालेलें. तशी म्हाका येवन मस्त पूर जाता आशिल्लें. सो हांव मॉर्निंग पर्सन सकाळी उठोन बग्गी उठोन शिकता आशिल्ली. सो म्हाका तितली वेळ शिकच्याक लायक जाता आशिल्लें. मागीर CA आर्टिकलशिप करतना तुगेल ओट्टू आशिल्ले तुगेल ओट्टू पियर्स जावन आशिल्ले तांगेल खंयचे हेल्प जावन तुका शिकवणेंत जो कामांत जो कसले हेल्प जाल्लेले की? वय मिगेल सिनियर्स केला वर्क करच्यान तू मस्त बुदंत आशिल्लेंची. तांगेल केला आस्पेक्ट्स हांव घेवन त्या मिगेलान तू इम्प्लिमेंट वरेन केला. आनी मिगेल ज्युनियर्सांक म्हाका गोत आशिल्लें हांव शिकयला तशी. आनी तांणी म्हाका मस्त एनकरेज केला. सो तुगेल्यान जाता करूंक म्हणून तशी. हे पळय रिझल्ट येतना CA जाल्ले तशें म्हणटना तुका कशी जालें अनुभव? खुश आनी तू मस्त जावन आसता. आनी तू प्रत्येक तू फर्स्ट अटेम्प्टा कोरून आयिल्ली निमित्त चिके प्रेशरान तू आसता
की तू कॉन्फिडन्स आशिल्लें हांव ह्या पण जाता म्हणून त्यामुळे एक्झाम बरयतना आमकां सादारण कळटा जावच्या पुरकी ना म्हणून जाल्यार CA विशय येतना चिके आमी लेकिल्या पशी केलो जना उलटा जाल्लेले आसा तुका ते अनुभव ना अशा पुरो जाल्यार आमगेल केलो वीक्षक वर्ग आसाची तांणी मस्त पटी बरोवन तांकां जायनी तशी तुगेल कशी आशिल्ल्या रिजल्ट येतना म्हळ्यार CA जात म्हणूची धैर्यार चमकला की रात्री न्हीद पडला की ना म्हळ्यार पेरंट्सांक एक पाटी तू पुराय फर्स्ट अटेम्प्टा जाताच म्हणटा तांकां फुल कॉन्फिडन्स आसता हिगेले ह्या पण ते जाता मेगेल दुवर CA जाता म्हूण जाल्यार तुका भितरी गोत आसता तुगेल प्रिपरेशन्स तू कशी परीक्षा बरयला म्हूण सो त्या विशयार जावन कसं सांगेल एक विषय सांगू हांव इश्ट पावत कसन म्हळ्यार मिगेल न्हू रिजल्टा फूल दीस मिगेल अन्नाका अम्माक मस्त होप्स आशिल्लो हांव क्लियर करता तीची म्हूण सो अन्नान म्हणल्यार मिगेला कसं म्हळ्यार नेक्स्ट डे ऑफिसांत तांकां खंयची हॉटेलां तांकां पार्टी दिता म्हूण तूं डिसायड आजी करी म्हण सो त्या म्हाका मस्त एक नमुने अन्नाल एक्सपेक्टेशन म्हाका पॅनीक जाता आशिल्लें भाय कसन जाता रिजल्टान तो म्हूण सो पूरा रोल नंबर पूरा एंटर केलेला सबमिट प्रेस करूक मात्र आम्हाला म्हणलें रिजल्ट आयला सबमिट करूंक म्हाका भयंकर आसता सो आम्हाला म्हणलें कसन जाल्यार ओके आमी तुगेलो टसाची सबमिट करी सबमिट प्रेस केला सो फर्स्ट पळयलें तें पास म्हूण बरोवन आशिल्लें मस्त खूश जालें इतलीं वर्सां कश्ट पावेल पुरा सार्थक जाल्ला म्हूण ड्रीम ट्रू एक रियालिटीन आयल म्हूण खूश जालें तुगेले आनम कशी केन्नाय तुगेल सपोर्टार आशिल्लीची त्या सोडून आनी कोणी आशिल्ले की तुका एक प्रति स्टेपान तू मोटिवेट करूक चियर करूक कोणी आशिल्ले की तांगेल हेल्प घेवन तू तुगेल शिकवण मुखार व्हेल्लें की वय एक मिगेला प्रिंसिपल ऑफिसान तू म्हाका केन्नाय स्टडीसा सपोर्ट केला आनीक मिगेल एक मेंटर आशिल्लो सर म्हाका तांणी इंटरान तो शिकयलेला सो तांकां मिगेल स्ट्रेंथ्स विकनेस गोत आशिल्लो करेक्ट एनी टायम म्हाका कसने क्वेरीज आसल्यार ऑर डिमोटिवेटेड शे फील जाल्यार हांव तांकां कॉन्टेक्ट करता आशिल्ली तांणी म्हाका लायक गायड करता आशिल्लें खंय आनी कसं करता तूं कशी कसने चुकी केल्या कशी इम्प्रूव करता म्हूण सो त्यावे हेल्प जालें आनी त्रिशा क्लासीसान हांव फर्स्ट वतना गोपी सरान म्हाका फर्स्टाक पाथ दाखयल फूल कशें वचचें येता म्हूण तांणी म्हणचें आशिल्लें CA इज नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स इट इज अ डिफरंट कोर्स म्हूण सो तांणी म्हाका तें गायड केला रूट मॅप त्या म्हाका मस्त हेल्प जालें सो तांकां प्राउड गॅस करूं इश्ट तशी CA परीक्षेन तू मॉक टेस्ट बरोवका RTPs रेफर करका आनी खंयचे सोडू ना सिलेबस त्या पुराय सांगताची ते पुरे तू तुगेल जीवनान तू अळवड केला म्हूण जाल्यार ते कशी तुका एग्जामाक उपयोग पाविलस ओके हांव कशें म्हळ्यार सिलेबसान खंयची स्कीप करनी 100% सिलेबस कवर केला फर्स्ट रिडिंगान तू मागीर RTPs MTP कशें करतालें म्हळ्यार हांव उडपी इन्स्टिट्यूटा वचून दिता आशिल्ली मागीर फायनल येतना म्हाका तितलो टायम नाशिल्लो ऑफिस जावन लीव मेळटाना सो हांव कशें केलें म्हाका सेल्फ इवॅल्युएट करून घर कडेन तूं मॉक टेस्ट दिता आशिल्ली आनी RTPचे अमेंडमेंट्सान तूं थोरो जावन वाजयता आशिल्ली सो त्या म्हाका हेल्प जालें मॉक टेस्ट इज मस्ट म्हणून दिसता म्हाका त्या CA आर्टिकलशिप खंय कोरका कशी कोरका म्हणल्यार एक कोणा लागीं टिप्स घेवन केलेलंच की इता म्हळ्यार तू कारकळ तसल गांवान तू आर्टिकलशिप केला मस्त जन आर्टिकलशिप करची खातीर विंगड गांवां वताची थंय मेळ्ळेलें एक्सपोजर तांकां एग्जामा हेल्प जाता म्हणून तू कारकळ गांवान तू कोर न्हू फर्स्ट अटेम्प्टान तू पुराय पास केले निमित्त तुका ते कशें दिसता थंय खंय आसाची त्या केल्यार आमकां शिकू बेनिफिशियल म्हूण देख पडटा की आर्टिकलशिप विंगड कडेन केल्यार थंय मेळची तसल शिकवणेनी आमकां एग्जाम बरोवचें जाता म्हणलेलें एक ओपिनियन आसूच तुगेलें म्हळ्यार हांव मिगेल फर्स्ट प्लॅन आशिल्लो हांव मंगळुरान तूं आर्टिकलशिप करका म्हणून मागीर त्या टायमार कोवीड पुरो येयलें ताजे नंतर मिगेल आनम्मान आमी ओटू बसून डिस्कस केलें कसन म्हळ्यार गांवान तूं करचें लायक लागीं म्हळ्यार घराचें फूड पुरो आसल्यार आनम्म लागीं आसल्यार घराचें एनवायरमेंट केन्ना शिकच्याक बेस्ट सो हांव केलें हांगा हांव मॅक्झिमम युटिलायज करता कितलें मिजन शिकूं जाता तितलें शिकून घर कडेन बसून युट्यूबान तुका कसने डाउट्स आसल्यार ऑर कसने शिकू आसल्यार शिकता म्हूण त्या म्हाका घरान तो आशिल्लो मस्त लायक जाल्लो शिकच्याक SSLCन आनी PUCन तू लायक मार्क्स मेळटना चडती पुराजन सायन्स फिल्डा वताची तुगेले भाव जो भयणीक तसले फिल्डा वचून आशा खंय पुरोची तशें आसतना तुका कॉमर्स चूज करून घेवका म्हणून कोण सांगलें आनी CA करका म्हणून पळोवन कोणा पळोवन डिसायड करून तूं हें केलें हांव फर्स्टाक मिगेल सायन्सान 96 तशें आशिल्ले मार्क्स सो म्हाका मिगेल टिचर्सान म्हणलें तूं सायन्सान तूं घेवन कंटिन्यू करी म्हूण मागीर मिगेल अन्नालो डिस्कस करतना आनू म्हणलो तुका आमी पुरो कॉमर्साक तुका डाउट्स आसला आनू मिगेल पेपर पुरो म्हळ्यार बिजनस लायन त्या पुरो वाजयता सो अन्ना लायक नॉलेज आसा तशी अण्णाने MBA इन फायनान्स केलेलें सो म्हाका त्या पुरो हेल्प जाता म्हूण हांव कॉमर्साक चॉयस केलें ताजे नंतर मागीर
मिगेल PUC सर आशिल्ले प्रकाश सर म्हणून तांणी म्हाका CH ಬಗ್ಗೆ पुरो सांगिल्लें सो हांव फर्स्ट इयर BCom आसतना CPT बरोवन तांणी म्हळें तशें तू पेन ड्राईव्ह क्लासेस घेऊन कोचिंग घेतली की फायनल म्हणटा ती कोचिंगाक जेन्ना तोंदरे जाता तशी कशी पेन ड्राईव्ह क्लासेस की यूट्यूब पळोवन की रेग्युलर खंय कोचिंगा वचून केल्ले इता म्हळ्यार क्लासेस आनी आर्टिकलशिपा वच्चे तू कशी मॅनेज केले म्हळ्यार टायम कशी अलॉट केले क्लासेसाक म्हळ्यार तितले आवर्स मस्त आसता तू खंयचे सोणी म्हणटा तशें जावन तू पुराय शिकूक जाल्यार तुका मस्त टायम अगत्य आसता खंयचे चॅप्टर्स जो सब्जेक्ट्स सोण अशी सम थरो जावन वाचूका जाल्यार तशें आसतना तू कशी टायम अलॉट करता आशिल्ली ओके मिगेल्या फेब्रुवारी 2020 म्हणटना इंटराच्या रिजल्ट्स आयला सेकंड ग्रुपाच्या तदनंतर हांव इमिडिएटली स्टार्ट केलें म्हगे क्लासेस बाय करूंक SFM फर्स्ट स्टार्ट केलेला सो हांव आर्टिकलशिप बिगिनींग देखून स्टार्ट केलें म्हणून शिकच्याक ऑफिस जाले कुडले शिकता आशिल्लें आनी कोवीड लीव आमकां त्या फुल लॉकडावना टायमार हांव युटिलायज केलें क्लासेस घेवन गुगल ड्रायव्ह क्लासेस घेतला ऑलमोस्ट आनी लॉ एक सेल्फ स्टडी केलेला सो ओवर अ पिरियड ऑफ टायम मिगेल स्टडी लीव येताना मिगेल ऑलमोस्ट क्लासेस जावन आशिल्ले मागीर एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पेंडींग आशिल्ले ते हांव लिवान तू कवर केले क्लासेस पळोवन कवर आम्ही केलो पटी कसं जात म्हळ्यार केलो कष्टशील सब्जेक्ट आम्ही सुरवेक स्टार्ट करू थोडे आळसाय करताची म्हळ्यार जन सांगता आसताची ह्या सब्जेक्ट मस्त कष्ट आसा त्या ताजेक विशयार मस्त एक बॅड ओपिनियन क्रिएट जावन आसता तसं आसतना त्या सब्जेक्ट सूर करूक तुगेलें कशें आशिल्लें इंटेंशन म्हळ्यार म्हाका हें जाता हांव शिकताची इच्छी मनान शिकता म्हूण आशिल्ली की हें पुराय जाणें कश्ट म्हणटाची असो पळया ताची की मागीर वाजूया सुरवे हें पुराय जावं म्हणून सुरवेक चांग इजी आशिल्लें पुराय कवर करून लास्टक त्या दवरला की कशें केला हांव केन्नाय फर्स्ट डिफिकल्ट आशिल्लें त्या फर्स्ट धरच्या सब्जेक्टचं आणि ताजे रिलेटेड कोण क्लियर केला और मिगेल कोणे मेंटर सर असल्यार तांकां फर्स्ट कॉन्टॅक्ट करचे कशी सब्जेक्ट हँडल करूं येता म्हणून सो तांगेर स्पेसिफीक त्या सब्जेक्ट रिलेटेड टिप्स घेवन हांव इम्प्लिमेंट म्हाका सूट जाल्यार हांव ते इम्प्लिमेंट करता आशिल्ली सो डिफिकल्ट वन्स अँड खंयच्यार म्हाका मस्त कॉन्फिडन्स ना सब्जेक्ट्स त्या फर्स्ट दवरून इजी आशिल्ले मागीर मागीर सब्जेक्ट्स धरचे लायक मागीर तू फूल दीस वाजितना तू आर्टिकलशिप जातना तू पुराय सम वाजीत आशिल्ली म्हणल्यार मागीर तुका स्टडी लीव आसतना तू त्या पुराय कशी आपास रिवायज करता आशिल्ली की आपास तुका विसर नासता की सगळे वाजूका पडटा आशिल्ली की आनी फूल दीस तू कसं नोट्स करता आशिल्ली म्हळ्यार तितले चेडूआंक कशें जाता म्हळ्यार तांकां फूल दीस वाजितना सादारण एक पुराय वाजूया म्हणून देख पडटा खंयचे सोडू म्हणे ना म्हळ्यार पाय येता म्हाका उडगास येनी जाल्यार म्हणून खंयची तू सोडता तू केलो पटी देख पडटा त्यांच पुराय एग्जामा आयला म्हणून तशें आसतना फूल दीस रिविजन कशें आसूं म्हळ्यार फस्टाक आमी 2.5 फर्स्ट 2 इयर्सार वाजिलेला एग्जाम लीव 6 मंथ्स तशें आसतना ते पुरो विसरपाचे चान्सीस आसता तशें जावन म्हाका कशें जालें म्हळ्यार हांव SFM एक वेळा क्लासेस घेतिला सो म्हाका त्या कंप्लिटली फॉर्मुला बेस्ड सब्जेक्ट हांव ते स्टार्टिंगाक घेतिल सो हांव वापस एक क्लासेस फास्ट ट्रॅक घेवन कवर केले ते म्हाका मस्त हेल्प जाल्ले तशी वर्लेल सब्जेक्ट्स हांव मिगेले यूट्यूब रिविजन्स पुरो पळोवन शिकता आशिल्ली मिगेल नोट्स हांव मिगेले ओन समरी नोट्स म्हण करना क्लासेसा नोट्स रेफर करता आशिल्ली आनी हांव टेक्स्ट बुकांत हायलायटर यूज करून हायलायट करून शिकता आशिल्ली सो प्रिवियस 1.5 डेज हांव मिगेल समरी नोट्स म्हण कसं नाही करनी टेक्स्ट बुका देखून हायलायट केलेले मार्क्स केलेले मात्र तेच रिवायज करता आशिल्ली आतां लॉ म्हणल्यार टॅक्स म्हणल्यार तांतूं पुराय चेंजेस येता आसता तुका त्या ह्या पळोवन तांदूं दुखून तुगेल पॅराग्राफ ह्या ते एप्लाय करून त्या चेंजेस करचे म्हळ्यार एक मस्त मातयेवना विशय त्या प्रेशरार आसतना तूं त्या कंपॅरिजनाक तुका कसं म्हणल्यार तू जायना केलो पटी तसल पुरे विशय तू कशी कोण घेतली आसा म्हळ्यार तू सुरवे वाजितना त्या पुराय तुका मागीर सांगतात आनी म्हळ्यार बुक्स पुरे चिक्के फुडले अटेम्प्टा बेस्ड जावन आसता तुगे लागीं त्या नंतर ह्या पुरे चेंजेस आसतना त्या पॅराग्राफाक तू एप्लाय करून कशी आपास रिवायज करचे हांव यूट्यूब विडियोज आसता ऑलमोस्ट एक हाफ एन आवर टू 1 आवराचे त्या विडियोसान तांणी विथ PDF बरोवन दिताचे अमेंडमेंट्साचे त्या रेफर करून तांणी खंय पॉयंट्स म्हळ्यार त्या टेक्स्ट बुकान म्हगेले एरो मार्क घालून थंय रेड कलरींग कर बरोवन तशी करता आशिल्ली और डायरेक्टली तू आमकां RTPन तू अमेंडमेंट्स मेळटा त्या रेफर करता आशिल्ली सो RTP अमेंडमेंट्साची चड फोकस दिता आशिल्ली त्या म्हळ्यार ते 20 to 25 मार्क्स कॅरी करता आशिल्ले एग्जामान तू MCQ ह्या पण तुका बरयतना कॉन्फिडन्स आशिल की एग्जामांत बरयता आसतना पुरे दिसता आशिल की हांव शिकिले आयला म्हाका पुरे करूं जाता म्हणून
केलो पटी कश दिसत म्हळ्यार कसले गोत ना पळोवया म्हणून जस्ट ट्राय कोन येवची जाता केलो पटी जाता म्हळ्यार पुराय गोत अशें दिसता सम वाजिल्ल्यांक केलो पटी पुराय गोत आशिल्ली म्हणके दिसता चिक्के तरुणातील वेळा कशें देख पडत म्हळ्यार ऑड न्ही कोण पळोवया म्हणून तेदन तुका रिजल्ट शुअर आसना म्हळ्यार तूं केल्लें तुका गोत ना कशें जाल्ला म्हणून तुगेल कशें आशिल्लें अवस्था हांव कितले म्हाका 2.5 months लीव आशिल्लो ऑगस्ट 15 टू हांव लीव घेतिल फर्स्ट ग्रुपाक सो फर्स्ट ग्रुप म्हाका कंपॅरेटिवली सेकंड ग्रुपाक अशें चिके टफ म्हणून दिसता थियरी आनी बल्क आसता ऑडिट सो हांव वाजिल्लें म्हळ्यार 3 मिगेल देखून कितलो यूज करूं जाता तितलो हांव कंप्लिटली यूज करून घेतला आनी एग्जाम येताना केलो क्वेश्चन्स कशे आहेत म्हळ्यार आमकां गोत आसता त्या मोमेंट उडगास येना म्हळ्यार आमी पॅनीक जावन आसताची सो तसले क्वेश्चन्स लास्ट दवरून फर्स्ट खंयचे इजी क्वेश्चन्स म्हाका एप्रोचेबल दिसता त्या फर्स्ट बरोवचे आनी मिगेल बेस्ट हांव एग्जाम दिवच्याक ट्राय केलें तशी तुगेले तू सांगिल प्रकार तू हिंदुस्तानी वोकल त्या पुराय तरबेती घेतिल आस हे पुराय CA शिकतना पुराय मुखारसून वेल्लेलें आसा की 10th स्टँडर्ड म्हणटना पुराय सोडला हांव BCom सेकंड इयर आसतना की फर्स्ट इयर सेकंड इयर आसतना एग्जाम दिलेली जुनियर सो ताज नंतर कशें जाल्लें CA जॉइन जाल्या नंतर हांव ताजे कंटिन्यू करनी सिनियर जॉइन जालेली ऑलमोस्ट 6 months नंतर क्लासेस स्टॉप केले हांव मिगेल्या CA स्टडीसागोस्कर मागीर आनी ते कंटिन्यू करता म्हणून हांव लेखला म्हाका थंय स्ट्रेस जातना हांव हार्मोनियम 15 minutes वाजयता आशिल्ली हाफ एन आवर पुरो त्या म्हाका एक नमून मोटिवेट करता आशिल्ली शिकच्याक चड अनिकेट फ्रेश जाता आशिल्ली तुगेल फर्स्ट अटेम्प्टान तू पुराय ग्रुप्स बरोवन जाल्ला म्हणटना आमगेल वीक्षक वर्गांक मस्त उमेद आसता तुगेल्या दोकून कसले टिप्स किवी मात तू घेवच तसले तशी तांकां कसले सांगू इश्ट पावता की कसन म्हळ्यार आतां कोणेची चेडू CA करता म्हणून इंट्रस्ट आसल्यार 10th और ताच्या पयलीं वग्गीची तुमी डिसायड केला लायक तुमकां CA करता म्हणून सो फर्स्ट इयर BCom सेकंड इयर आसतना डिसायड केला चिक्के वेळ जाता म्हणून सो दॅट यू कॅन स्टार्ट युअर कोचिंग वेन यू आर इन फर्स्ट और सेकंड PU आतां तशी कोचिंग दिता आसता प्रति एक कॉलेजान तूं तशी मागीर टार्गेट दवरतना मार्क्स म्हाका 200 आयल्यार पुरो म्हणून आमी दवरूनच जा त्या मायंडसेटार एग्जामा वचनच जा एक 95% एग्जामान तूं 95 to 100% अटेम्प्ट करका तेन्ना आमी वी कॅन लँड समवेर अरावंड 70 to 80 मार्क्स येवच्या पुरो सो हांव 50 मार्क्स म्हाका आयला पुरो म्हण लेखला त्या 40 or 35 तशें येवच्या पुरो सो टार्गेट केन्नाय हाय दवरका एग्जामान तशी मागीर आनी कसले तुगेल्या जिवनान तुले कसले विशय आमगे लोट्टू सांगू आशिल्लो आसा की पेरंट्सान कशी तुका प्रती हेज्यान तूं सपोर्ट केल्ले म्हणून वय मिगेल अण्णान आनी अम्मान म्हाका मस्त सपोर्ट केला त्या म्हळ्यार सांगू जाय वय सांगूक जायना सकाळी उठो दुखून हांव इन केस वग्गी उठयन जाल्यार अण्णान 3 घंटेक म्हाका जगोवच्याक कॉल करचे त्या हांव वयर न्हिदत आशिल्ली सो सकाळी त्या मोमेंट हांव वग्गी उठोन हा आनी म्हाका वाजूका म्हणून उठयत आशिल्ली आनी मिगेले स्ट्रेस हांव काडूक हांव कशें करता लागीं घरा एक चेडू आशिल्लो ताजेर तूं एक डेली हाफ एन आवर स्पेंड करता आशिल्ली सो म्हाका रिलीफ मेळटा आशिल्लें आनी नेचर एन्जॉय करता आशिल्ली हांव मस्त एग्जाम सेंटर्स चढती तुका कारगळान तू अशें म्हाका गोत ना तुका विंगड कडेन ट्रॅव्हल करता जाता आशिल्लो अशा पुरो त्या वेळार तू कसं करता आशिल्लें एग्जामा वेळार म्हळ्यार मस्त टायम तान तू मोस्टली वता म्हळ्यार बाकी चेडवांक कोड्याल आसल्यार कुडले घरा वस तुगेल रेस्टेक घे सडसटी नेक्स्ट सूर करी वाजूक तुका थोडे एक कडेन दोन आनी एक कडेन वचूका पडत जाल्यार तू फूल दिसू कशी न्हीद पुराय कसं करता आशिल्ली आमकां UPMC उडपीन तशें सेंटर एग्जामाक म्हाका कसन म्हळ्यार अण्णान केलो एग्जामा म्हाका सोडला उडपी ते सोडून येता आशिल्लें केलो एग्जाम्साक हांव बसारी वता आशिल्ली 1 hour रीच ट्रॅव्हल करूंक जाता आशिल्लें तेन्ना हांव कसं वाजिना आशिल्ली जस्ट म्युजीक आयकत आशिल्ली आनी घरा येवन इमिडिएटली म्हाका स्टार्ट करूंक कश्ट जाता आशिल्लें हांव करेक्ट प्रिपरेशन करचें म्हळ्यार त्या दिवस हांव मॅक्झिमम 1 or 1.5 hour वाजयतली डायरेक्टली स्टार्ट करचें नेक्स्ट डे मॉर्निंगच वग्गी उठोन शिकचें आशिल्लें जायत वर्षा आमगेलो इतले वेळ आशिल्ल्याक तुका धन्यवाद मुखारसून आशिल्ल तुका जिवनान तूं आनीक उन्नती प्राप्त जावो म्हणून आशय करतास आमगेल कार्यक्रम वीक्षण केलें तुम सगळ्यांकय नमस्कार.